ज्यो गजाली आलमारीतसून भायर पडटात ते दुर्दैवी आसात. भ्रश्टाचाराचे सापळे जे केन्ना इतले इमॅजीन करूंक ना अश्यो गोश्टी घडल्यात. नोकरी ही मेरिटाचेरच मेळोंक जाय, नाजाल्यार मेरिटोरियस विद्यार्थी शिकतात, बरे मार्क घेतात आनी पास क्लासान पास जाल्लो विद्यार्थी प्रशासनान वता. ही जर गजाल जाली जाल्यार ती घातक आसा. प्रशासनाक घातक आसा, समाजाकूय घातक आसा आनी ताका लागून शासनान हेची काळजी घेणें आवश्यक आसा, खूब आवश्यक आसा. एक ऑफिसरान, पुलीस ऑफिसरान कित्याक सांगलें हांव नकळो, पूण 2014-15 ही गजाल सुरू जाल्या म्हणटात. 2014-15 म्हजें सरकार सुरू जाल्लें. म्हाका काय केन्ना ह्यो गजाली म्हज्या नदरेक पडूंक ना, कानार येवंक ना आनी अश्यो गजाली जावच्यो न्हय म्हणून हांवें वेळोवेळी काळजी घेतलेली. आतां इतलें आसून काही समाजांत लोक अशे आसतात, तांकां हांव पिशे म्हणटलों किंवा अती शाणे किंवा अर्दवटूय म्हणूं येता, की कॉल आयलो की मंत्री आमदारा भोंवती लागीं आसणाऱ्या लोकां कडेन धांवप, म्हजें मातशें कर, म्हजें मातशें कर. आनी तातूंत अशें येतकीर काही जाण क्रेडीट घेवपा खातीर ओके पळयता पूण अशें पळयता म्हणून सांगणारे एका मनशाक 4-5 जाणूय आसतात आनी फाल्यां सकाळीं ताचें मेरिटाचेर सिलेक्शन जातकीर हात फुडें करपाक हे तयार आसतात. अश्यो खंय तरी केसीस जातात. म्हणजे अशी हांवें 1-2 केसीस म्हज्या वेळारय आयकल्ल्यो, पूण ती तांचो मुर्खपणा. पूण अलीकडे कितें जालां, अलीकडे हें मोठ्या प्रमाणार हांव नकळो म्हणजे ज्या पद्दतीन म्हणजे हांव इमॅजीन करूं शकना अशी महिलांचे चेहरे समोर येतात आनी लाखांनी कशे रुपया दिले आनी कोट्यावधी रकमेची जमवाजमव कशी केली वेगवेगळ्या महिलांनी, हें पेपरार मिडियांत येता. हे त्या वेळार खूब दुख्ख जाता की येद्या विश्वासान जे लोक येवन पयशे दितात, ज्या लोकां कडेन पातयेतात, ताचो अर्थ त्या लोकांनी पयलीं कोणाची तरी कामां केल्लीं आसतात. अरे अमक्याचें काम केलें, तें अमक्या लाखांक पडलां का दुसरो वयता गिरायक, तांणी दुकानां थाटलेलीं नासतात आनी तातूंतसून हो रोग फोफावला. एज ऑन द डे हें खूब जालां अशें म्हाका दिसता. ताका फूल स्टॉप पडूंकूच जाय. ताचेर पुलिशेन इन्वेस्टिगेट करचें. आमचो मुख्यमंत्री म्हाका दिसना ताचो असल्याक सपोर्ट आसा कसो. तो कुशीकच्या राज्यांत महाराष्ट्रांत प्रचाराक गेल्लो आसा. आतां 2-4 दिसूच उरलेले आसात. तो निश्चित येतलो. येतकीर ताणें हे गोश्ट मुळा पासून खणून काडटलो हातूंत म्हाका दुबाव दिसना. ताणें ती करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. सर, जेन्ना मुळान वयतले काही मंत्री आमदार येवं शकता अशें दिसना तुमकां? हांव काय भविश्य वेधो न्ही, भविश्य सांगणारो न्हय, पूण एक गजाल निश्चित, पयशे कोणाक दितात ती लोक, जेचे प्रशासना कडेन सामके लागींचे संबंद आसा, प्रशासनान दिसता, घोळत आसता थंय आनी जेणे पयलीं कोणाची तरी कामां अशीच जाल्लीं आसात, त्याच वेळार पयशे दितात न्ही. हे क्ल्यूज लक्षांत घेवन हेचें इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय आनी ही गजाल ही मुळा सकट बिमोड जावंक जाय. मोठ्या प्रमाणार आयच्या तरुणाईचेर अन्याय जाल्लो आसा. म्हणजे एका जनरेशनाचेर अन्याय जाता अशी स्थिती आसा. हें एकदाचें तरुणांक खास करून ही खात्री जावंक जाय. जालें तें ओके, आतां हेर आफ्टर जावचें ना. इतले स्ट्रॉंग स्टेप्स शासनान घेवची गरज आसा, खास करून मुख्यमंत्र्यान घेवची गरज आसा.